नमस्कार. येवकार तुमकां सगळ्यांक. सद्याक CCP इलेक्शनाचो बोवाळ नेटान चल्लेली आसा. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे सुपूत रोहित मोन्सेरात हे सद्याक CCP मेयर आसा. सद्याक गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान अनावन्स केल्या की 11 तारखेक CCP इलेक्शन्स आसा, 13 तारखेक कावंटींग जातलें. पण असले हेतून आमी मेळपाक आयला श्री अशोक नायक, जे CCPचे फर्स्ट मेयर आशिल्ले, जाणून घेवपाक की तेंचे कार्यकाळान त्यांनी कितें केलें ते. सगळ्याकून सादो व्यक्तित्व आमच्या मदीं आसा अशोक नायक सर. पयलीं म्हणजे थँक्स, तुमी वेळ दिलो. नमस्कार सर, आमकां सांगा खंयचो तो इयर आशिल्लो जेन्ना तुमी फर्स्ट मेयर जाले आनी तुमी कितें इनिशिएटीव घेतलेली तेन्ना? सगळ्यात पहिली 2001 ते 2001 हय. म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जालें आणि पणजे BJP हे काम केलं. हांव काम करतालो मनोहर पर्रीकाराक. सगळें काम हांव झेट आसलो तेजें. आनी पर्रीकार चिकोन येवचो म्हणून आमी प्रयत्न अशी कस्त केली. पणजी काँग्रेसचो बालेकिल्लो, पूण आमच्या कामामुळे BJP फर्स्ट टायम BJP इलेक्शन लढले 4 मतदारसंघात. तितून पणजी जिखले. बाकीचे 3 जिखले, 4 सगळे तितून पणजी. आनी पणजे पयलो मंडळ अध्यक्ष हांव आसलो, ब्लॉक प्रेसिडेंट भाजपाचो. मागीर तेंच्यांनी इलेक्शन, म्युन्सिपल इलेक्शन फर्स्ट टायम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक थारायलें 2001. तेन्ना आमी कॉन्टेस्ट केलें. तेन्ना BJPचे 5 जाण निवडून येयल्ले. टोटल CCP कितले जाण आशिल्ले? 18 मेंबर्स, कावन्सिलर्स. 5 BJPन जिखले, 3 BJPन सपोर्ट केले जिखले, आनी बाकीचे काँग्रेसवाले जिखले. ओके. कितें केलें, तेन्ना हांव कावन्सिलर नगरसेवक म्हणून निवडून येयलो. आनी मागीर तेन्ना पळय हेची नगराध्यक्षाची निवडणूक जाली. तेन्ना BJPचे वटेन आमचे पॅनलाच्या वटेन हांव कॉन्टेस्ट करतालो नगराध्यक्ष म्हणून. तितून 18 पैकी 12 म्हाका मेळ्ळी. 18 पैकी 12 गावली तुमकां. कितें आसलें, काँग्रेसीने सपोर्ट केले तेजे. सगळ्यांक ते मेळ्ळे, सगळे तूच जाय म्हणले काँग्रेसवाले. आनी तितून जे कितें काँग्रेसचे 12 मेळपाक कितें, आमकां 11 आमचे आसलेले. एक काँग्रेसवाल्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो सारको डायरेक्ट, म्हणजे 12 जाले. आनी ओपन नगराध्यक्ष म्हणून ती वाटे आसले, तितून आमचे आसले कारोली पो म्हणून, ताका 11 मेळ्ळी, म्हाका 12. आनी निवडटकीर हांव नगराध्यक्ष निवडून येयलो. निवडून येतकीर म्हाका म्हाजी इंटरव्यू घेवपाक खूब जाण येयले. गोमंतक, नवीन टायम्स उमेश मामरे, चीफ रिपोर्टर ना आतां, एक्सपायर. तेणें मागीर इंटरव्यू घेवन मागीर तेणें पेपरार येयलें सिंपल सायमन म्हणून हें केलें, वर्णन केलें. आनी त्या प्रमाणे हांव सिंपलूच रावलो. तुम्ही अजूनही सिंपलच दिसता. म्हाका सांगा, तुम्ही पयलीं खंय रावताले? आनी सांगता मागीर कितें जालें, जेन्ना हेची निवडणूक जाली तेन्ना हांव इलेक्ट जावन येयलो. इलेक्ट जातकीर हांवें कितें केलें, म्हाजी परिस्थिती सगळ्यांक बरोबर घेवन काम केलें. ओके. आमी हे दुसरे काँग्रेसचे हेजे म्हूण रावले ना, आमी सगळे बरोबर काम केलें. आनी तितून आमी सामके सक्सेसफूल यशस्वी जाले. म्हणजे आमी केन्ना झगडले ना, केन्ना हे केलें ना, तेंच्यांनी केन्ना तूं नाका म्हटलें ना. अविश्वास ठराव केन्ना म्हणजे येयलो ना. 3 वर्सां अविश्वास ठराव येयलो ना. 2.5 वर्सां नगरपालिका आसलेली, मागीर महापालिका. ते 2.5 वर्सांची म्हजेर केन्ना अविश्वास ठराव हाडलो कांय ना. सगळे आमी एक जावन काम केलें. सगळ्यांक हांव जाय आसलो. मागीर आमी बरें काम खूब केलें. आमी आमच्या टायमाकूच हें जालें, पणजे फिल्म फेस्टिवल, पणजे फिल्म फेस्टिवल येयलें आमच्या टायमाक. तुमच्या टायमार. आनी आमी ते पणजे येयले म्हणून पणजे यशस्वी करपाक खूब पणजेन काम केलें. स्वच्छ पणजी, सुंदर पणजी, हेजे हे करून आमी हे दिवन आमी काम केलें. आनी त्या प्रमाणे थोडे पणजे भागान टँकरान उदक करून रस्ते पसून धुले. बरें पणजी इंटरनॅशनलची मॅपाचेर, म्हणजे जगाच्या नकाशाचेर पणजी येयली. ते आमकां अभिमान आसता. आनी आमी काम केलें. ते बरें काम. 2.5 वर्सां नंतर ती महापालिका जाली.
महापालिका जाती की तेंच्यांनी हांव पयलो महापौर जालो, हय महापौर मेयर, आमी खूब काम केलें. थोडक्यान तुम्ही सांगता की खंयचे इनिशिएटीव तेन्ना तुम्ही घेतलेले ते हां सांगता. मेन ते कितें जालें, काम करता आसतना आमी बरीचशी डेव्हलपमेंट काम केलें. पणजे म्युन्सिपालिटीचे पयलीं ते फंड कांयच नासलो, काळा जाल्लो, हां प्रोविडंट फंड बसून नासलो. ओके म्हणजे आमी वेवस्थीत हे केलें, काम करून सगळीं कामां केलीं आनी म्युन्सिपालिटीचे पयशे सगळे भायले भायले खूब लोकांनी आमी काम करता पळोवन पयशे दिले. अशे धेपो, सेजा गोवा हेंच्या सगळ्यांनी पयशे दिले आमकां डेव्हलपमेंटाच्या कामां. आनी आमी डेव्हलपमेंट काम केलें, खूब कामां केलीं, सगळ्या वॉर्डांनी कामां केलें. ते करता मागीर खुबशीं कामां करता करता आमकां मागीर पणजी मार्केट, म्हणजे पोर्तुगेज टायमाची मार्केट ते कितल्या वर्सां पयलींचे, आनी तेचे वयले कॉरिडॉर आसा वयले खपतेच पडटाले आनी कोणाक तकले पडले थंयच वचपाचें. म्हणजे ते अनसेफ म्हणून बरयलें, अनसेफ म्हणून बरोवन फायदो काय, कोणाक कितें जाल्यार आमचेर येवपाक न्हू ते. म्हणजे आमी मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलो, आमी ताका रिक्वेस्ट केला फाटल्यान पडून तेजे मार्केट बांदून घेतले. फेज 1 फेज 1 मार्केट बांदून घेतले आनी इतले सुंदर मार्केट बांदले, सगळे व्यवस्थीत बांदले. ते पयलीं बी मार्केट बांदपाक खूब जाण येयल्ले पयलीं काँग्रेस टायमाकूय, पूण ते कित्याक बांदून जालें ना तूं, कितें जालें तेन्ना ते कॉन्सुलर आसा म्हणजे जे नगरसेवक आसले ते कॉन्ट्रॅक्टर डिमांड करतालो आपल्या इथे ते आपल्याकडे प्रत्येकाक पयशे मागताले, पूण कॉन्ट्रॅक्टर करून येवपाक तयार जालो. आपापल्या प्रत्येक काउन्सिलराक हांवें सगळे काउन्सिलर हें केलें, तुमी डेव्हलपमेंट कितले करा, बाकी कांय मेळचें ना तुमकां म्हणून. आनी तेंच्यांनी ते एग्री जाले आनी ते मार्केटाक ओके केले. सगळे काउन्सिलर पास केले म्युन्सिपालिटीतून आनी दिले बांदपाक. म्हणजे अशें जातालें की खंयचे प्रोजेक्ट हाडूंक जाय म्हणजे अमके पयशे दी म्हाका, मार्केटाक कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पयशे मागताले ते पयलीं तुमच्या पयलीं म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर तुका एग्री जायनासलो, जायनासलें काम. आमचे टायमार केलें आमी हितून म्युन्सिपालिटीतून ठराव पास केलो आनी गव्हर्मेंटाक दिलो मार्केट बांद म्हणून. मार्केट बांदलें, बरें सुंदर बांदून बांदलें, वेवस्थीत जालें सगळें म्हणून. तेच्या नंतर बरीचशीं कामां केलीं आमी. हावस टू हावस कलेक्शन म्हणटाले कचरो, पयलीं कितें जातालें, रस्त्यार सगळे डबे दवरताले, गार्बेज लो हाडून उडयताले आनी ते कितें जाताले, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स सगळे येताले रस्त्यार उडयताले, आडवे उडयताले, सगळें घाण जाताली सगळी. म्हणजे आमी कितें जालें, फर्स्ट टायम म्हणजे कितें जालें, आमचे सगळे हे बरोबर न्हू म्हणून गार्बेज बॅग ते आसूंक आसची न्हू ते तेन्ना तुमी इनिशिएटीव घेतले डोर टू बिना आसली काडपाक केली. आमी कितें डोर टू डोर कलेक्शनाची सुरवात केली, व्यवस्थीत केलें, प्लॅन शीट केलें. ती हे बी हाडली, ती बिना हाडली, लोकांक सगळ्यांक दिली, व्यवस्थीत केली. आनी हावस टू हावस कलेक्शन सुरू करता आसतना ती सगळी बिना बी काडली आनी घरांसून कचरो व्यवस्थीत न्हू आमी करतकीर खूब जाणांनी ट्राय केली, कोणाक जमलें ना. मडगांव वचून तेजें आजून जमना, पण ताळगांवां चलता, पूण ताळगांवां ते कितें घरान वचना, सकयल हाडून दी म्हणटा, पूण चलता. मागीर कितें केलें, ते हावस टू हावस कलेक्शन जातकीर आमी कितें केलें, स्टे एनिमल्स गोरवां आसा न्हू, तांकां आमी दोनापावल एक हें बांदलें, गोरवांची दवरलें. आनी पण ते सिमेट्री समोर हिंदू स्मशान ते एनिमल वेलफेअर सोसायटी जावं ते थंय आमी काम केलें. तुमच्या काळानूच जालें ते आसलेले पयलीं, पूण आमी ते व्हडले केले, मोठे केले. कमिटी हांव अध्यक्ष जालो, थंय आमी हे केलें, थंय कुत्र्यांक थंय स्टॅरिलायज करपाक केलें आनी कुत्रे सगळे काडले, स्टे डॉक्युमेंट काडले पणजेचे. म्हणजे कितें जाता, कुत्रे कितें जाताले, कुत्रे येयले काय रातचे कोणी काम करून त्रास करून येयले आनी रातचे न्हिदोंक गेला, भोकून लोकांक न्हीद दिना थंय. पूण ते एक आमी केलें, काम केलें. अशी कितलीशीं कामां केलीं, खुबशीं गार्डनां रिनोवेट केलीं. पण तुम्ही तुमचे 5 वर्साचे कार्यकाळ जाल्या पण तुम्ही परतून इलेक्शन लढले ना, लढलो ना. कितें कारण हांवें कितें जालें, तेन्ना चीफ मिनिस्टर आनी बीजेपी आतां नव्यान कोणाक चान्स दिवची. तुम्ही परतून लढलेत ना, मागीर 5-10 वर्सांनी मागीर म्हाका परत हाडले. पूण आतां आमी पळयता एकदां निवडून आयले की ना परतून वयता, पूण हांव लढूं ना. कित्याक हांवें सांगलें नव्यांक चान्स दिया म्हणून, परत हांव कितें जाय म्हणून. ओके, म्हणजे ते आतां तशें कोणाक पळोवंक मेळना तसले मनीस. म्हणटकीर अशें जालें तें. ओके, तेजे उपरांत म्हाका एक सांगा, आतां सद्याक जे CCP चल्ल्या, CCPचें काम, म्युन्सिपल मार्केट
तुमकां कितें दिसता बऱ्या रितीन चल्ल्या? म्युन्सिपल मार्केट कित्याक बांदलेलें आमी जाणा तूं? हं. मार्केट घाण जाल्ली, हुनीर भरलेले भितर जाल्यार घाण, पावसान उदक सगळें हां. आनी पळोवपाच ना ते घाणीन लोक वयताले ते मार्केटान लोक वयताले ते वस्तू घरी विकते घेवन घरान तेजें अन्न शिजयताले. हय. म्हणटकीर कितले घाण आसले पळय ते हायजेनीक नासलें न्हू. हायजिनीक नाशिल्लें. म्हणटकीर आमी कितें केलें ते स्वच्छ मार्केट जावचें लोकां खातीर मार्केट बांदलां. लोकांक बरें मार्केट बरें वस्तू मेळच्यो बरें मारलेलें. पूण आनी कितें ते टॉयलेट बी इतले बरें मारले मार्बल घालून हय. आनी ते कोणाक थुकपाक वचून बंदी घातलेली आमी. हां. पूण तेजे ते बांदले म्हण जायना न्हू मेंटेन जावंक मेंटेन जाय जावंक जाय. ते मेंटेन जालें ना मागीर घाण जाता आतां मार्केट सद्याक मेंटेन जाता काय ना? मेंटेन जायना ते. सद्याक आमी पळयता ते तुमी मार्केट बांदलेलें ते सगळे विमल गिमल ते गुटखा खावन थुकतात. सगळं थुकता सगळं कोण तेजेर लक्षच दिना अशें जालें तें. हां. त्या टायमार थुकताले आनी तुमी क्लीन करताले बी? आमी स्ट्रिक्ट रावले सामकें स्ट्रिक्ट हां. कोणाकूच चुकोवंक दिनासले. बांदलेलें ते मार्केट स्वच्छ उरचें म्हणून बांदलेलें ते हें आसलें म्हणल्यार तें लक्ष आसलें आमचें. तुमकां फीश मार्केट सांगा. सद्याक ते फीश मार्केट दिसता पळय ते सारकें दिसता तुमकां? पत्र्यांनी फक्त शेड घालून? ना आतां सद्या हांव मार्केटान हांव वचना. वचना. तेन्ना तुमी खंय रावताले एक्चुअली? रावपाक खंय आशिल्ले? गोमंतका समोर म्हजें व्हडलें घर आसलें. सांतिनेज? 8-16 रूम आसलें व्हडलें घर फाटल्यान माड बी आसलें. 16 रुमाची घर येदें व्हडलें आशिल्लें? आनी फाटल्यान माड बी आसलें. आतां तुमी ते थंय कितें जालें ते घर थंय रावतालो. थोडे बँकेचे हें आसलें लोन आसलेलें हां. तें हांव फारीक करपाक जालें ना म्हजे कडेन म्हणून बँकेन तेजेर हाडलें. ओके. म्हणटकीर कितें करतलो 5 वर्सां म्युन्सिपालिटीन मेयर म्हूण रावन हांव भरूंक शकलो ना तें भरलें ना हें. तुमी लोन भरलें ना? भरूंक म्हणजे हांव म्हाजी कसली मिळकत नासलेली न्हू ओके. म्हणून हांव भरूंक शकलो म्हणटा घर विकून लोन फारीक केलें आनी हांव ताळगांव येयलो रावपाक. तुमकां ते लोना खातीर घर विकचो पडलो त्या? हय. आतां आमी पळयता की सरपंच जाले की ते मातशे एकदां जाले कावन्सिलर जाल्यार बरे गाडयो घेवन भोंवतात. तुमच्या टायमार तशें नाशिल्लें? आमच्या टायमार म्युन्सिपालिटीचे खर्च वचून वेवस्थीत करताले. कशें जाणा तूं गाडी आसली पन्नी म्हाज्या पयलीं रमेश सिलिमकान नगराध्यक्ष तेजी पन्नी तेणें वापरलेली गाडी हांव वापरतालो. ओके. नवीन म्हणून तुमी नवीन घेवना. मागीर 2-3 वर्सांनी एक धाकटीशी घेतली फियाटची हां. धाकटीशी ती बी 3 लाखाची. हां. मागीर हांव ती नगराध्यक्ष व्हडल्यो गाडी घेतल्यो 10 लाखाच्यो 12 लाखाच्यो बी. तुमी घेतल्यो? हांवें न्हू हां. म्हाज्या फाटल्यान कोणी येयलो ते. हां. तुमच्या उपरांतचे जे हय म्हणजे तेंच्यांनी ती गाडी घेतल्यो. हांवें पयसो म्युन्सिपालिटी सांबाळून दवरलो हां. आनी तो पयसो हेका खर्च केल्लो लोकांक डेव्हलपमेंटाक. डेव्हलपमेंटाक. कितें आसलेलें हांवें खुबशें काम केलें. मागीर ते तरूण भारतान एक अग्रलेख बरयलो एडिटोरियल ह्या म्हणजे म्हाजे नंतर ते बाकीचे येयले तेजें काम पळोवन तेजें कशें काम करता पणजेची वाट लागली पळोवन ह्या रामाचो आदर्श कुठे गेलो म्हणून एक लेख बरयलो तरूण भारतान. मी हांवें कितें कितें काम केलें तेणी कशी तें वाटलेलें. दुसरें गोमंतका तो संपादक आसलो कारखानीस म्हणून शरद कारखानीस तेणें बरयलें नाका फुडें चालणारा माणूस म्हणून. आनी एक हांव कितें एकदां कितें जालें व्हडलो पावस पडलो आनी रस्तो पावसान खूब रस्तो गोमंतका कडेन ती रस्ते 4 रस्त्याचे सगळे उदक भरलेलें गाडी वचोंक मेळना गाडी सगळ्यो उरलेल्यो. हांव तेवढे येयलो पयलो हें जालें हांव गाडयेचो भायर सरलो सत्री घेतली भायर सरलो आनी ती ड्रेनीन सकयल देंवलो आनी तो सगळो हातीन सगळो काडलो चिकन आनी उदक सगळें झडलें. तेन्ना एक थंय वचलो एक एडवोकेट फेमस एडवोकेट तेणें पळयलें तेणें पळयता तेणें आपल्या एक मित्राक सांगलें मित्र म्हणून व्हडलो गोवा पब्लीक सर्विसीस चॅरमॅन आसलो ताका सांगलें की आपल्या स्वप्नांतून नगराध्यक्ष आपल्याला पळयलो म्हणून. आपूण स्वप्नानूच पळोवना असलो स्वप्नान दिसतालो आपलो असो नगराध्यक्ष जावचो म्हणून तो आपल्याला पळयलो म्हणून. कित्याक जाणा तूं तो एडवोकेट आतां जज आसा नांव घेयना तुका तो जज आसा आतां. ओके. म्हणटकीर आमी ती तशें काम केलें खूब काम केलें. पूण कितें जाता आतां तुमी पळयता पळय परतून तेच आसता लायक एवरी आमी पळयता CCP इलेक्शनाक तेच कंटेस्टंटान तेच तोंड आसता. ते बदलपाक जाय यंग भुरग्यांक चान्स दिवपाक जाय. म्हाजी तीच आयडिया आसली हांवें तीच मनोहर पर्रीकाराक सांगलेलें तेन्ना. आमी म्हणलें नवे हांव म्हणलें आतां हें रावना नव्यांक कोणाक चान्स दिया म्हणून बाकीच्या हांव उलोवंक शकना न्हू तांकां रावं नाका जावं म्हणून हांव म्हणलें रावना नव्यांक संदी दी. तो म्हणटा तुजे चल्याक हाड म्हणून हांवें म्हणलें बापूय गेलो चलो येयलो आनी जावंक ना म्हणलें तें हांव करचो ना म्हणलें अशें जालें.
तुम्ही जेन्ना तुमचे कार्यकाळ सोंपले तेज्या उपरांत बरें कामां जावंक ना तेन्ना तुमकां खंय तरी दिसलें की हांवें कंटेस्ट करूंक जाय आसलें, हांवें आनीक एक टर्म बरें काम करून मागीर हें सोडूंक जालें म्हणून तशें दिसलें तुमकां मनांत तशें दिसलें न्हू म्हाका तशें दिसना तेंच्यांनी बरें काम करचें अशें दिसलें फाटल्यान तेंच्यांनी बरें काम करचें अशें दिसतालें म्हाका पूण जावंक ना पळय 5 वर्सां मागीर खंय तरी तुमकां खटकलें की हांवें कंटेस्ट करूंक जाय आसलें. हांवें कॉन्टेस्ट करूंक जाय आसलें हांवें कॉन्टेस्ट करून बरें जातलें अशें न्हू बाकीच्यांनी सगळ्यांनी एक जावन करपाक जाय न्हू तें ओके आतां जे इलेक्शन आसा मार्च 11 तारखेक अनावन्स केल्लें आसा तुमी सपोर्ट बी करता BJPचे पॅनल एक आसा उत्पाल पर्रीकर हांव सद्या BJPन ना ओके पण तुमी करता कोणाक उत्पालाक बाबुशाचे पॅनल हांव कोणाचे पॅनल उत्पलाकूय ना कोणाकच ना करीत ना कोणाक सारके पॉलिटिक्साचे भायर सर भायर सद्याक तुमकां दिसता जे CCPचे जे ज्युरिडिक्शन आहा हय कितें बदलाव जावंक जाय कितें कामां घडोवन हाडूंक जाय ती कितें जाता न्हू स्वच्छ प्रतिमेचे लोक आसूंक जाय भितर हम्म. तांकां आपले स्वता स्वार्थ सोडून समाजा खातीर काम करूंक जाय समाजा खातीर काम करप इम्पॉर्टंट ही इलेक्शन मी कित्याक करता म्युन्सिपालिटी कित्याक जाय ती समाजाची काम खातीर आनी समाजाचें काम करता स्वच्छ प्रतिमेचे लोक येयल्यारूच जातले ती ओके बरें धन्यवाद हे आशिल्ले पयले CCP मेयर अशोक नाईक ते म्हणटा की स्वच्छ मनाचे लोक कावन्सिलर जावंक जाय तेन्ना ते लोकां खातीर काम करूं शकता तुमी पळयतात GNH Lagi musi mai. Oh, melo kitre. रस्ता पोच मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी Wah, मॅगविल्स wah, टायर चेंज टायर सर्विस wah. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा आणि सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरागे वच मरे पळय